can't say yes. Here is the bill. Here is the bill, and how you can say no? So now tell us when you will put this note. When you will put it. No. BJP government, shame, 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 shame. हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक मेळटा तुम्ही सगळे आयकले आता तुम्ही नोट घाला आणि गव्हर्नमेंटाक धाडा. जे सरकारान ऑलरेडी पे केल्ले आसात ते लोकां कडल्यान जनते कडल्यान रिकवर करपाचे जे सरकाराचे प्रयत्न आसात आमी हेजेर चीफ इलेक्टेड इंजिनियरा कडेन डिमांड केलो घेराव घालून की तुमी ताबडतोब ते जे पयशे भरलेले आसात ते विथड्रॉ करचे कंज्युमरा कडल्यान आनी ते सरकारान जो बोज आसा तो सरकारान हो सांबाळपाक जाय. गरीब जनतेचेर अकस्मात जाका 2000ची बील येताली ती 10,000ची बील करून तुमी ते त्रास करनाकात. आणि जवळ जवळ 1 वरा नंतर आमचो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर रेड्डी हाणें मान्य केलें की हो खऱ्यांनीच एक अन्याय जाल्लो आसा लोकांचेर आनी तेन्ना आपूण ताबडतोब एक नोट सरकाराक धाडटलो की हे जे वाडीव जे बील आसा ते इमिजिएटली विथड्रॉ करून तो जे पयशे आसा 92 crores ते सरकारान आपूण जावन ते भरतले आनी हेजो जो इशू आसा हेजो जो लोकांचेर त्रास जाल्ले आसा बिलां वाडलेली ती बिलां विथड्रॉ करतले हें तांणी मान्य केल्लें आसा. तेन्नाच आमी आमचो घेराव उठयल्लो आसा. तेणें आमकां सगळ्यांक उजेर आश्वासन दिलां की 6 दिसां भितर हो नोट मूव जातलो सरकाराक तो मूव करतलो आनी बिलां आशिल्ली तशी परत हें करतली. महिला काँग्रेस आणि आमचे दुसरे काँग्रेस कार्यकर्ता आयज आमी घेराव घातलो आनी जशें बाब गिरीशान सांगला तशें आयज गोंयचे जनतेचे पोटाचेर चिमटो आयिल्लो आसा. हांकां गव्हर्मेंट ऑफिसांनी बसून सांगपाक कांय न्ही, मिनिस्टराक आनी CMाक सांगपाक कांय न्ही. आयज जे बारीक लोक 300-500 रुपया दिसाचो दिसपट्टो जोडटा तांच्या पोटाचेर आयज चिमटो आयिल्लो आसा. He has finally agreed that he is going to put a note to the government on all what we had to tell him. This itself is an admission at his end that the very act he wants to put the note after agreeing with us is clear admission that what they have done is incorrect. Number 2, FPPCA चे चार्जीस कितें ते आमचे कडल्यान रिकवर करता ते कितें 92 कोटी आसा. 92 कोटी तुमकां जर पे करपा जाय जाल्यार सरकारान ते आपणे पे करचे, लोकांचेर आनी कंज्युमरा कडल्यान ते रिकवर करून पे करचे न्हय.